आमी सकाळी फुडें हांगा येयले आनी हांगा पळयलें सगळें पळयल्यार ती वाऱ्यान झाडां पडली, झाडां मारलेली ना, पळोवन व्हरून पळयलें आसा झाडां ती पळयली, तेजो मेजरमेंट काडला, एरिया आमी कितली कवर केली तेणी ओपन केल्या ती पळयल्या, ते मेजरमेंट काडला आनी आतां तेचो आमी चालू आसा आनी आमी तेच्या पंचनामा चालू करतले आनी फुडें तेका आतां पार्टीक कन्फर्म करून आपयतले. सर्वे नंबर कितलो? समजा 157/1 प्रायवेट प्रॉपर्टी. पूण अशी झाडां मुळांची सगळी माती काडून दवरल्यार झाडां उरतली काय? उरचे ना. तेणी काय परमिशन घेतला काय घेवना ते आमकांय खबर ना, आमकां येवन तो मेळोना. तेन्ना आतां आमी इन्क्वायरी चालू आसतले आमी आतां. काही झाडां आमी पयलीं कटींग करून सायडीन व्हाळान उडयल्ली आसा सायडीक, ती बी तुमी पळयल्या काय म्हणटा? आतां हांवें पळयल्या त्यो आतां पळया त्यो काजी आहा त्यो पडयल्यो, त्यो काजी आहा पडयल्यो, त्यो सायडीक काजी आहा आनी बाकीचे म्हाका अशें बारीक कितें बारीक झाडां आसा, चड ना ती, एक 2-3 झाडां आसा थंय. पण एक्शन कितें जातली कोणी केल्यार तेजे आमी आतां सगळो पंचनामा करतलो आनी तेजे सगळे भितर येतले, फायडो येतले, कितें आसा टिंबरान काडटले आमी, कितें आहा ते सगळें तेजे आमी इन्क्वायरी करतले. नमस्कार, आमी धारबंदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या दुलय ह्या गांवांत आसा, ज्या जाग्यार काल जमीन सपाट करून कोणी तरी जमीन सपाट करून हेजी पयलीं केल्ली, काल भरारी पथकान हांगा थंय धाड घातलेली आनी आज धारबंदोडा वन खातें जी आसा कुळे विभाग, ते आज हांगा येवन तेंच्यांनी जी झाडां आडवी पडलेली आसा तेजी मोजमाप चालू आसा आनी तेजी जी घेरी कितली आसा, केदी झाड आसा, हे सगळे ते मोजमाप करता आनी हांगा अशेंच जी सगळीं झाडां जी आसा तेजी सरावंडींग तेंची माती सगळी काडल्या कारणान ती झाडां केन्नाय येवन मळू पडोंक शकता. तेन्ना ह्या संदर्भात आमी वन खात्या कडेन जेन्ना विचारणा करपाची प्रयत्न केले, तेणी सांगलें की आमकां कांयच खबर नासतना हें हांगा जाल्लें आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबंदोडाच्यान एकनाथ केडेकर.